गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडेच्या शिक्षका आड कागाळ नोंद। शिक्षण खात्यात एलडीसीची नोकरी दिता सांगून एकल्याक घालो 40 लाखांचो गोंडो। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जाले देशाचे 51वे सरन्यायाधीश। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी दिलो सोपूत। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक जाले निवृत्त। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात संदीप परबाकूय अटक। सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 5 लाख रुपया घेवन फटवणूक केल्ल्याच्या प्रकरणात मार्दोळ पुलिशेन केली अटक। संदीप परबानुस दिपश्री आड 3 कोटी 88 लाखांचे फटवणुकीची केल्ली कागाळ। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न। 2027 एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी। बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्ल्या पर्यटकाक उदकांत बुडून आयले मरण। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू। चिमला फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाक जाला कळाव। सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं फ्लायओव्हर येरादारी खातीर करतले उक्तो, सांगता आमदार रुदॉल्फ फर्नांडीस। आता पळयात खबरो विस्तारान। न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो। भारताचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हाचो कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्यांचो आसतलो। 64 वर्साचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या वर्सा निवृत्त जातले। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात निमणे मार्दोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाकूय अटक केली। संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्ल्यान ताका पुलिशेन अटक केली। यात संदीप परबान दिपश्री सावंत हिचे विरोधात 3 कोटी 88 लाखांची फटवणूक केल्ल्याची मार्दोळ पुलिशेत कागाळ केली। तशेंच दिपश्री सावंत हिचे आड ॲडव्होकेट शैलेश गावसा सयत मेळून पत्रकार परिशद घेतिल्ली। आम्ही मादोळ परिसरात आसा, जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण सध्या गाजत आसा आणि हे कॅश फॉर जॉब प्रकरणान गेल्या आठवड्यान संदीप परबान यांनी हांगा पत्रकार परिशदेन गोप्य स्फोट केल्लो आणि दिपश्री सावंत यांनी आपल्या कडल्यान 3 कोटी 88 लाख रुपया आम्ही 44 जणांच्या जॉबा खातीर दिल्ले आहा अशें सांगलेलें। आणि त्या संदर्भात त्यांनी हेवूय सांगलेलें की ह्या संदर्भात आम्ही तिची विरोधात माड्डो पोलिसांत तक्रार दाखल करता म्हणून। पूण आज एक अशी घडामोडी जाली की संदीप परब एका 5 लाख घेतले जॉब फॉर कॅश प्रकरणात, कॅश फॉर जॉब प्रकरणात 5 लाख घेतले म्हणून तेजेर तक्रार दाखल आनी ताका रितसर अरेस्ट केल्लो आसा। अजून पर्यंत ताका कोर्टान दाखल केल्लें ना, रिमांडूच घेतलेलें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्यान एकनाथ खेडेकर। केंद्र आणि राज्यातले सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रश्न सोडयल्यात। अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालू आसा।
संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात या विशींचो थाराव मंजूर करतले आणि फुडले 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उटाच्या द्विदशक पूर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. गेली 50 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, 40 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, तो 4 वर्सांनी आनी 5 वर्सांनी सुटचो ना. ताका थोडोसो वेळ लागतलो आनी वेळ लागता आसतना त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो. पण एक गजाल निश्चित आसा, म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात तुम्ही मागलेल्या मागण्या पैकी पहिली मागणी जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आयज पर्यंत बऱ्याच जाणांनी राजकीय ठरावाचेर ठराव घेतले आसतले, भाशणां केली आसतली, पण विशय जर फॉलोअप करून कॅबिनेटात केंद्रातल्या डिसिजन घेवपाक जर कोणी राहिले आसत जाल्यार ते म्हज्याच सरकारान राहिले आणि म्हज्या बरोबर आसतले, म्हणजे कॅबिनेटातले सगळे मागणी आसतले जे सातत्यान ताचो पाठपुरावा करतालो. आणि कॅबिनेटातले डिसिजन घेतल्या उपरांत सुद्धा काही नेत्यांनी सांगले ते बेश्टे दाखोवपा खातीर लोकसभेच्या निवडणुके खातीर तुमकां घेतला. आमकां फटींग उलोवपाची संवय ना. अरे मोदीजीची गॅरंटी आसा, हांव परत ह्या उल्लेख करता, म्हाका राजकीय हांगासर विशय हाडपाचो नाशिल्लो, तर हांवें मुद्दाम इतक्याच खातीर हाडले. 2027 पर्यंत म्हणजे माझ्या सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो, गोंय सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली फुडें वचपाक जाय आशिल्ल्यो, पॉलिटिकल रेजोल्युशन जे आमी पास करून विधानसभेंतल्यान कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेवले आसता, हाचो कंटिन्युअसली फॉलोअप हांव आसतलो, म्हज्या बरोबर गोविंद गावडे आसतलो, स्पीकर गणेश कवडकर आसतलो, गणेश गांवकर आसतलो, आंतोन आसतलो, हे सगळे म्हजे कडेन कंटिन्युअसली विशय फॉलोअप करतालो. कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत येता त्या फाटल्या अधिवेशनाक खरें जावपाचें, पण फाटले लोकसभेचें अधिवेशन बेगीन सोंपलें म्हणून उरलें, पण ह्या लोकसभेच्या हातूंतल्यान तो रेजोल्युशनूय थंयसर पास जातलें. आनी ताच्याय फुडें जाता तितको फॉलोअप करून तुमी जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिजर्वेशन दिवपाचें म्हाजो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिजर्वेशन मेळचो, हाच्याच खातीर आसतलो. आयतारा बायणा दर्यावेळेर उदका खेळांनी वांटेकार जाल्लो पर्यटक संजय श्रीनिवास हाका उदकांत बुडून मरण आयलें. उपरांत पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गोयचो पर्यटन हंगाम सुरू जाता. परदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोयच्या दर्यादेगेंचेर गर्दी करतात. बेंगळुरूत रावपी 32 वर्सांचो संजय श्रीनिवास बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन गोंयांत आयिल्लो. आयतारा श्रीनिवासाची फामिली उदका खेळा खातीर बायणा दर्यादेगेर आयिल्ली. पॅराग्लायडिंग केल्या उपरांत श्रीनिवास स्कुबा डायव्हिंग करपाक गेलो. उदकांतल्यान परत येताना ताका अस्वस्थ दिसपाक लागले. उपरांत ताका लागसाच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलो. तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचे डॉक्टरान स्पश्ट केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. We stay in North Goa. We stay in Case Resort near Riverside Road. Skyline vehicle is picked up at morning 8:30. After some time we went to boat location. Then he did paragliding, parachute. After that we eat food on boat only. After 1 minute he feel like vomiting sensation and he tried to out back on food. He tried and he collapsed suddenly. One person he said, I am a doctor, I'm trying. He did CPR first. After 1 minute, one boat is there. We went to on boat on seaside. They put the oxygen and they beat back and front CPR. He tried CPR. After that, they called to ambulance and we came to hospital on ambulance. क्या सब जैसे बोट खड़ा हुआ, मैं बोट के ऊपर था। बोट के ऊपर जैसे सब लोग चिल्लाने लगा तो नीचे आया। बोट के नीचे आया तो देखा तो ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद के बोला, सब लोगों ने बोला कि अरे इसको उठाओ करके। मैं बोला मैं अपने जैसे कोई भी हो तो खींचता है, इसलिए मैं क्या बोला
उसको उठा के रख देते तो एक येलो कलर का बोर्ड दिखा, तो मैं उसको सब लोग चलाने लगा, तो मैं भी चलाया। चलाने के बाद जैसे कि बोर्ड खड़ा हुआ तो सब लोग बोला तू भी जा रहे, दोस्त लोगों ने सब बोला, तो मैं भी आ गया। मैं भी ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम पे हूँ, मैं जो है ना वहाँ खाना देता हूँ, यानी कि नेहरू में अपना जेटी पे जो होता है ना खाना देता हूँ सब लोगों को। बोर्ड किसका है? ये बोर्ड के ऊपर मैं अपना दोस्त लोग जो ना उसके साथ आया था। अभी वो आदमी को क्या हुआ? अभी पता नहीं कि वो क्या हुआ, ये देखो ऐसा ये अटका था उसका, मर गया? हार्ट दोस्त का नाम क्या रहता था? मेरा दोस्त का नाम आशीष। तो फोन नहीं वो रातोड़। अभी एक बात बता, तुम्हारे पास सेफ्टी कुछ नहीं रहता स्कूबा डाइविंग करने के टाइम? मेरे को नहीं मालूम सर, मैं घूमने आया था। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। चिमला फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता। दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजुनूय चालू आसा। मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय। फ्लायओव्हर न्हू आतां कंप्लीट जालो आमचो। ओके जालो आतां केन्ना आमचे स्टार्ट करूंक जाता, चडसो पळोवया। आतां 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी, मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले। ओके एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आतां न्हू जालो, रेडी जालो तो। ओके आतां केन्नाच गाडी वचूंक आतां काय ना, सगळे रेडी, ओके टोटल रेडी, कांयच धरूंक ना। लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जालें, सगळें जालें। ना सर आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें। आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो, ओके सकयर वयलो न्हू, हें जालो हो रेडी जालो। ओके हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो, आनी इलो पार्ट उरलेलो सकयल, सकला ब्रिजार न्हू वयर, ते पळय आतां कंप्लीट जाले पळय, ओके तें जालां। सद्याक हांव आसा चिमला जो फ्लायओव्हर आसा, जो ओल्ड गोवासून येवपाक जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा, तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात, त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले, ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली, म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें। आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा, त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो। आनीक सप्टेंबराचे एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी ते सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो, पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना। आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात, आनीक तेजे जे डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा, तें आमी पळोवंक शकतात। जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक, 10 दीस सुद्दां उरोना, 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात। जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता, आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता। गोमंतक टीव्ही खातीर चिमलासून गौरेश गांवकर। टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली। हे पळोवणे वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली साऊंड सिस्टम आनी लायटीची पळोवणी केली, तशेंच वास्तू रचनाकारा वरवीं कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या कामाची पळोवणी केली। आयज सध्या आमी आसा कला अकॅडमीन, आनी कला अकॅडमीन येवपाचें कारण म्हटल्यार फाटले कांय दीस पयलीं तुमकां बी खबर आसतली की एक कमिटी नेमलेली, ती म्हटल्यार टास्क फोर्स ही कमिटी जी आसा ती म्हणजे कला अकॅडमीचें कशें काम चल्लां, म्हणजे कला अकॅडमीचेर लक्ष दवरता। आनी आतां सद्या आयज जी आसा ती हांगासर येवन म्हणजे कला अकॅडमीन जे शोज जाता, तियात्र जाता, आनी आयज सद्या तियात्र चालू आसा, आनी त्या तियात्राचे हांगासर खंय तरी टेस्टिंग करप चालू आसा। तेंचे सगळे म्हणजे टास्क फोर्सची जी कमिटी आसा तातूंतले सगळे मेंबर आसतले किंवा अध्यक्ष मेन जे आसा ते, किंवा वेगवेगळे म्हणजे लायट्स किंवा साऊंड किंवा आर्किटेक्चर जे एक्सपर्ट जे आसा साऊंडाचे किंवा लायट्साचे किंवा आर्किटेक्चराचे ते एक्सपर्ट सुद्दां हांगासर आयिल्ले आसा, आनी ते सगळ्या
गजालींची म्हणजे टेस्टिंग करप चालू आसा आनी हे हाचो म्हणजे कितें निर्णय घेतला हे सगळें टेस्टिंग केल्या उपरांत ताची फाल्यां मिटींग आसा आनी ह्या मिटींगेन सगळें डिस्कस केले वयतले हैदराबाद दवरतात. मनोरा राय रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसात. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा. थळाव्या पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत खात्या कडेन केल्या. Hotmix केल्ले within 2 months it was washed out, potholes and तेदो सा आमी I am a member of VDC for last 15 years. I have been complaining about this road condition every time in the Gram Sabha. We are going to PWD, all concerned offices also. I complain करपा बाबा हें कर म्हण. Correspondence आमी पंचायती सांगून we have sent it to our local MLA also. बट ह्या रोडाचे कंडिशन अजून तशेंचे आहा. 2 म्हयन्यांनी टायर करून हो रोड काबां जाल्लो अजून आहा. आवर डिमांड इज हो रोड सारकोच म्हण आनी कांय ना. हॉटमिक्स करता जेन्ना MP इलेक्शन जाल्ली दॅट इज वॉट लोकसभा इलेक्शन तेन्ना पंचायतींतून Minister Govind Gowde and आमचो local MLA regional, they had come because of Panchayat that Abhiyan. That time also we had told him, Baba rasta condition badna. So to म्हणपाक लागलो बाबा हिंगा एक pipeline हें वचपा आहा cable lining वचपा underground तेच फाटल्यान करतलो. तेच फाटल्यान आमी ताका रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट पॉटहोल करा न्ही पॉटहोल कवर करा. आता त्याच फाटल्यान देखून तेणें पॉटहोल कांय केलें ना. 5 वर्सां जालीं ग्रामसेवीक प्रपोजल मांडून डिस्कशन करून कितले पाटी आमी हायर ऑथॉरिटी पळयलें PW पळयलें की एक्झिस्टींग रोड आहा नो न्यू नो रोड एक्झिस्टींग रोड आहा तो रिपेर करचो. 4 वर्सां जालीं हे रोडाची कंडिशन व्हेरी बॅड. तुमी म्हणटा कितें आतां गेल्या त्या वर्सा पास चड पण हो रस्तो पिड्यार जालो हो कारण न्ही तेजो. 4 वर्सां पयलो रस्तो पिड्यार जालोलो ना. पंचायती कडच्यान ग्रामसभे कडच्यान तिंगा कितले करस्पॉन्डंट गेले ते सांगता आयज कोता हाल कोता. दुसरी सांगता तिंगा मोटरसायकल चलोवपाक कंडिशन ना. सेल्फ एक्सिडेंट कितलेशे पडटाय. हांव पडलो हांव पण 6 म्हयने घरा उरलो. जण एकल्या दूख जातरीच पडटा ते गायाची दूख कितली. ब्रेक मार जाल्यार आमी पडटाय आनी आमी खाडले हाड माताय. इस्कॉला भुरगीं पडटाय मागीर कितें करपाचें. सरान करपा जाय मातशें. आमी एवरी इयर आतां कितू वर्स जालें तो वोटींग मागता विचार ते कोडे आमगे घरा कडेन आमगे घरान 2 जाण डाफ एंड डम आहाय ते खबर आहा. तेंगे येन जाणटो आनी वोटींग मागता आमी तेका मागता इतली वर्सां वोट. आनी आमगे लेडीज हे सायडी सगळी लेडीज रायड कोत्ताय कित्याक भुरग्यां इस्कॉलान पावपाक आनी वचपाक बाजार करपाक. मुगे नांव एस्पेरन्सा सुवारीस ई बार्बोजा. ऑस्ट्रेलियन दिग्दर्शक फिलिप नॉयस हांचो सत्यजित रे जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान करतले जाल्यार मायकल ग्रेस हांच्या बेटर मॅन सिनेमान इफीचो प्रिमियर जातलो अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजून इफीच्या कर्टन रेजर पत्रकार परिशदे वेळार सांगलें. 55व्या इफीत हे फावट कांय नव्या सेक्शनांचो आस्पाव केला. हातूंत रायझिंग स्टार तशेंच इको कॉन्शियसनेसाचेर आदारीत मिशन लायफ सेक्शन आसतले. तेच बराबर बायल डायरेक्टरांनी दिग्दर्शीत केल्ले 47 सिनेमा हे फावट सिनेमा मोग्यांक पळोवपाक मेळटले. तशेंच तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांचे 66 सिनेमाय पळोवपाक मेळटले. इंडियन पॅनोरमात 25 फीचर सिनेमा आनी 20 नॉन फीचर सिनेमा आसतले अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी दिली. IFFI this year is going to open with a very important film which is being premiered in Asia first time, film called Better Men. This is Michael Gracey's powerful portrayal of the life of pop icon Robbie Williams, and I hope all the cinegoers will enjoy it. In the same breath, we are also deeply honored to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to Philip Noyce, a renowned Australian filmmaker whose mastery of suspense and storytelling has left an indelible mark on the cinematic world.
we are introducing several new curated sections this year, including a section called as Rising Stars, which actually highlights the creativity of emerging directors. Also a section called Mission Life, going with our Prime Minister's call for eco-consciousness. And that's why this is going to be a section which will celebrate eco-conscious filmmakers. At the same time, IFFI this year is proudly showcasing diversity of 47 films by women directors and 66 films by young and debut filmmakers. And this year's film is recognizing the honor and the respect that our country and our culture has for women. And it also understands that this sentiment should extend to all the better persons in the world, that's the women folk in our country, to have similar space, to have similar environment. And that's why we are opening our master classes and our conference section with a tribute to all the women filmmakers and talk about how they have played a major role in shaping our country's cinema. The Indian panorama is going to be featuring 25 feature films, 20 non-feature films, and that again is from all parts of our country, which gives us a good understanding of the rich cultural heritage and diversity. Another important thing that's happening is that IFFI this year is going to be an accessible festival. And Swayam has agreed to be our accessibility partner. And we are ensuring that IFFI this time is completely inclusive for all the cinephiles, with accessibility features like audio descriptions, sign language interpretations, and also all the venues are being made physically accessible. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसा. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 ह्या वर्सा आदल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो, अशी टिका उटाच्या द्विशकपूर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचो बऱ्याच जाणांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान हे आमी खंय तरी बदलूंक सोदता. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानान आमी खंय तरी म्हणजे अमेंडमेंट हाडूंक सोदता. आनी याद करात 1971-1972 ज्या संविधानाचो खऱ्या अर्थान अपमान जर कोणी केलो आसत जाल्यार तेज्या वेळारच्या प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी आशिल्ली तिणी केलो. म्हाका पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना. आमकां हे संविधान जे आसा बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान, या संविधानात प्रत्येक समाजाक जो रायट दिला तो आता न्ही फुडलो चंद्र सुद्धा असेपर्यंत आसतलो हे म्हजें उतर आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक सदोदी सातत्यान आमकां संविधान हे सर्वोपरी आसा. या संविधानाच्या आधाराचेर देश चलता, या संविधानाच्या आधाराचेर राज्य चलता. आनी हे संविधान जे आसा हे आमच्या खातीर सर्वोपरी आसा. हे संविधानात केन्नाच बदल जावचो ना. गोंयांत सध्या चालू आशिल्लें कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडतूच आसा. फोंड्या तालुक्यांतूय आतां कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागल्यात. अशा एका प्रकरणात माड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. ही बातमी ताजी आसतनाच आता फोंडेच्या एका विद्यालयातल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात कागाळ नोंद जाल्या. या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून एकल्याक 40 लाखांचो गंडो घालो. पळयात. गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजता. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परबाक अटक केली. संदीप परबान सरकारी नोकरी दिता सांगून 5 लाख घेवन फटवणूक केल्यान ताका पुलिशेन अटक केली. ह्यात संदीप परबान दीपश्री सावंत हिच्या विरोधात 3,88 लाखाची फटवणूक केल्याची कागाळ म्हाड्डोळ पुलिशेंत केली. संदीप उदका खात्याचो कनिश्ठ अभियंतो आसून ताणें अशें करप ही वायट गजाल जावन आसा. ह्या प्रकरणात जे कोण आसा तांचेर कारवाय जातली अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात. पळयात. इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम कडकांतलें कडक एक्शन म्हणटा आमच्या हातूंत कोण ना ते आमी कोणाक घेवंक ना. आपल्या डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवंक ना. कशें कळटलें पोस्टार तो सी डिपार्टमेंटाक कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता ताका पयलीं करून तशी कळटलें न्ही. पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणून कळटलें आसता. जॉबा संबंधी पयशे येवपाक केन्ना हेंच जालें म्हाका गरज प्रामाणीकपणान तुगे बिजनेस वगैरे आवडटा आनी बरे जोडपी लोक अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें लोकांक
आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात, आपली लायफ पेड्यार करतात, फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक विच इज व्हेरी बॅड. तुमी 2-3 लोकांक अरेस्ट केल्यात पयलीं ताजे वयल्यान a message has gone very serious. I appreciate Honorable Chief Minister for taking this step. In fact, it is he himself who disclosed all these facts. ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातून ताणेंच सांगलें की येस अरेस्ट. दुसरे वटेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता फोंडेच्या एका शिक्षका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान शिक्षण खात्यात LDCची नोकरी दिता सांगून 1,40,00,000 गोंडो घातिल्लो. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारातल्या लामगाव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार घडला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगती ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला. कितें आवाज ना काय ना, आमच्या पेट आसलो तेका घासायलो तो गेलोच थंय करून, म्हळ्यार आमकां काय कळोकूच ना आवाज ना. हे पयलीं आवाज करचो आमकां कळा तेजो, तेन्ना आमी तेका दपटे म्हळ्यार तें काय ना. आनी तेणी ह्या पयलीं हांगा ते आमच्या हेजे उपरांत तेणी हांगा देवळा कडलो कोणाचो पेटो खाल्ला, प्लस भायर भटके कुत्रा ते हांगाले गायब जाल्या. अशें करून आतां भयानकूच जाल्या परिस्थिती. आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां सकाळचे लोक मॉर्निंग वॉकिंग करता ते वचपाक सुद्दां भयान भीत जाला. पण तुमच्या बिबट्यान तुमच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो आनी ते कुत्रे आसा? कुत्रे आमचे मेले. तेका अटॅक केले म्हटल्यार तेका आमी डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान सांगलें की तेका व्हडल्या जनावरान घासायला. तेन्ना आमकां डावट मारलो की अशेंच कितें तरी जालां. म्हणजे हो तो बिबटो हे वटेन कितले दीस जाले भोंवता? आतां जाल्या दिवाळी सुरू व्हडली धाकटी दिवाळी जाल्या थंयसून. तेन्ना लोकांक दिश्टी पडल्या सगळ्यांक. आनी सांजच्या टायमार खंयच्या टायमाक येता तें कळना. आनी अशें करून तेणी आमकां आतां हें सावध करपाचें लोकांनी. हें करून लोकांक सावध करता म्हटल्यार कोणी येवन तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येवन तेजेर हें करपाचें. दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय दिसाच्यान ह्या बिबट्यान लामगांव वाठारांत अक्षरशः धुमाकूळ घातिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या सुमार 10 ते 12 दिसाच्यान हो बिबटो भर लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांनी पळयिल्ले आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या बिबट्याच्या वावराक लागून सध्या लामगांव वाठारांत सामको भंय पातळ्ळा. थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बिबट्यान फाटल्या 7-8 दिसांत 4 ते 5 सुण्यांक फस्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. बिबट्याच्या ह्या भर लोकवस्तीक तेंकून आशिल्ल्या वावराक लागून लोक सामके भियेल्ले आसात. सांजेच्या वेळार तशेंच रातच्या वेळार लोक घरा भायर पांय दवरपाक भियेतात. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून रान खात्यान आयतारा सांजे लामगांव वाठारांत पिंजरो लायिल्लो आसा. आतां पळोवचें पडटलें रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यांत हो बिबटो केन्ना अडकता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.